A14. Emotion graça corora, e Jesus te amano, bavartiano fore sohora, mis vetum monitor toro, Yadnik sevok vitor sohorta, Yokadyu yakayon kohoro, Misabiti kashir sahaya, Lanbor pat kachiduk doru. बाबाची पितळच्या पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सगळे आसो ताचे मीस भेटयता सिस्टर सोनिया आपल्या गोरच्या आत्म्या बसत सगळ्या गोरच्या आत्म्या आमी मागया दरेकल्या आमच्या इंतेसांत आसात आनी आयज करीत भशेन आमी उडास करता भाग्योन जोकी आनी आना भाग्योन आंकवार मारयेची बापूय आनी आवय हांचें स्मरण आमी करता आमच्या शेपाय शामांचो आमी कालच्या दिसा उगडास केला जाणट्यांचो उगडास केला आयजय ह्या भाग्योताचो सारको दीस म्हणटच आमी उगडास करता आनी जेजू वर्तमानान आमकां आयज सांसवाच्या बियाची खबर करून ल्हान बी गोरें तरी तें व्हड झाड जाता जावन सांगून सर्गीचें राज असलेंच म्हूण आमकां दाखोवन दिता दरेकले आमी वांगडी ही संवसारांतली वाट चलतना सर्गीचो हावेस मनान धरून वचूंक आनी तोच देव आमकां करपा फावो कर म्हूण मागुया तुमकां थोडें चुकल्या हांव देखून देवाचें एकामेकाचें बोगसणें आमी मागुया हांव पातकी सर्गुया देवा तुमकां बाबा बरें जगण्यान चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटांतून बरें सुरून हांवें जायतीं सांगता देव अमोचो अपराध कसोच भाग्यान सुद्दां सांगता मेळ्ळे सगळ्या देवनांनी भोगतात आनी तुमकां बाबा आमच्या विनत करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थना सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्योन जोकींक आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जोड एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुजे आपोवणेक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूंक म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बसायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज व्हड चलयता सासणाच्या सासणांक सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षेच्यो 2 पातळी घेवन मोइसेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरीचेर दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलोले आसले.
ह्यो फातरी म्हणल्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलोले आसले ते बरोवप देवाचें ते फातरीचेर कांतयलोले. पोरजेची बोबाट जोशुआन आयकली. ताणें मोइजेसाक सांगलें, तोंबू मदें झूज जाता, ताचो आवाज आयकूंक येता. मोइजेसान जबाब दिलो, जोयतीवंत जाल्ल्याचो आवाज न्हय तो, झुजांत हार पडलोल्यांचोय तो आवाज न्हय, पूण हांव आयकतां तो आवाज गायनाचो. पेटेच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो आनी मोइजेसाचो राग चडलो. आपल्या हातांत आसलोल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो आनी दोंगराच्या पांयांशी फोडल्यो. ताणें केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बडोवन धाडावन कूड केली आनी ती उदकांत शिवरायली. आनी उपरांत तें उदक ताणें इस्रायेलाच्या पुतां धुवांक पिवंक दिलें. मोइजेसान आरोनाक म्हणलें, येदें व्हडलें पातक तांचेर हाडूंक हे पोरचेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो राग इतलो पेटचे गरज ना. हो लोक कितलो पातकी ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतली आमकां भायर काडली ते मोइजेसाक कितें जालें तें आमी नकलो. म्हणटच हांवें तांकां म्हणलें, कोणा लागीं भांगर आसा? आपलें भांगर काडून ताणें म्हजेशी हाडलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, तुमी एक व्हड पातक केला, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घोडे म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जायत. आनी मोइजेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांव भोव कोंती बरीच जालां. आपणाक एक भांगराचो देव करून हे पोरचेन एक व्हड पातक केलां. पूण आतां तुका खोशी जाल्यार तुज्यान तांचेन पातक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलां त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइजेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातक केलां ते मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां तुंय पोरचेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसाक तांच्या पातकांक लागून हांव तांकां कास्त लायतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. खरे भाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. काडयलोल्या भांगराचे मुर्तीचे ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेमूत देवाक सोडून तोंड कातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणें केल्ली वर्ती कर्तुत्वां कामाच्या देसांत नवलां विस्मितां. तांबड्या दर्यांत ओजापांचे चमत्कार तोरी देवाक
आपल्या कारोकाक ती विसरली. जबाब: सर्वेस्पराक दिवपासात तो कितलो बरो. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक तांचे खातीर विनोदी करूंक ताचे मुखार जालो उबो मोइसेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब: सर्वेस्पराक दिवपासात तो कितलो बरो. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. आपल्या रोचना भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केली. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सर्गेचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियांवन ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाड पाल्यावन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या कांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वपार ताका सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सर्गेचें राज. जेजून वपारींनी सगल्यो ह्यो वस्तू पुरचेक सांगल्यो आनी वपारी बगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारींनी उलयतलो संवसार रचलोल्याक गुपीत आसलोल्या वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, सांसवाचें बी हें खरें ल्हान आनी तें सगळ्यांवन ल्हान अशें हे वपारीन आमकां मेळटा. पूण आमी जाणाव आनीकूय बियां त्यावन ल्हान आसा. जेन्ना हें जेजू म्हणटालो तेन्ना थंय जिदेवा मदें तांचो समज आसलो हें सांसवाचें बी ल्हान आनी हाका लागून तें ल्हान जेजू म्हणटा. मे नॉट दी स्मॉलस्ट, इट इज अ स्मॉल सीड. धाकटें तें, धाकट्या मदें एक धाकटें जायत, सगल्याहून धाकटें कडेन जायना जायत आमचे बाबतींत. पूण जेन्ना हें ट्रान्सलेशन करता तेन्ना अदीक करून ग्रीक भाशेंतल्यान मिक्रो म्हळ्यार आमी इंग्लीश भाशेन मायक्रो म्हणटा, ल्हान म्हणून. तें खरेंच ल्हान, स्मॉलस्ट, स्मॉलर. तें पळोवचे सुवातेर ह्या सांसवाच्या बियांची तांक कितें पळय ती आमी पळोवंक जाय. आमी बी थोडे फावट म्हणटा इज अ बंडल ऑफ पॉसिबिलिटीज, म्हळ्यार तातूंत भितर आसा तें जायते उपरांत जावं येता. आयज काल आमी टॅक्नॉलॉजी पळयल्या, रोबोट आसता काम करता, हे रोबोट वो मशिनरी असल्यो आसता तें सगळें कंप्युटरायज प्रोग्रामींग म्हूण करता. एक रोबोट करता जाल्यार ताचो हात कसो हालतलो, पांय कसो हालतलो, बोटां कशीं हालतलीं, वो मिशिनरी केन्ना कितें जातलें हें सगळें पयलें प्रोग्रामींग करता. देवाचें प्रोग्रामींग बाबडीनो ह्या बियांत सगळेंच. केन्ना ताका झाड जातलें, केन्ना ताका खांद्यो येतल्यो, तेन्ना केन्ना ताका पानां जातलीं, फुलां जातलीं, फळां जातलीं, हें देवान सगळें प्रोग्रामींग एके भाशेन बियेंतूच केल्लें आसा. म्हणटच हें बी बंडल ऑफ पॉसिबिलिटीज कोणूय जावंक जाता, वो केद्देंय झाड जावं येता. पॅलेस्टिनाक आमी थंय जेरुसालेम वचत जाल्यार असलीं सांसवाच्या बियांचीं झाडां पळयता, तीं व्हडलीं झाडां न्हय जायत, तशींच कशें तें. पूण
हे बी ल्हान आसुनूय ते व्हड जावं येता. बाबडी न्हू, आयज जोकी आनी आना हांचो आमी उगडास करता. जोकी म्हणल्यार उतराचो अर्थ प्रेपरेशन फॉर द सेवियर, सोडवंडाराक तयारी ह्या उतराचो ताच्या नांवाचो अर्थ. आनी आना म्हणल्यार ग्रेस, देवाची कृपा. आनी दोगांय जाणां आपल्या नांवा प्रमाणे जियोंक वावुरलीं. सोडवंडाराक ताणी तयार आसली, तो जेजू सोडवंडार म्हूण ती नोको आसली. एक सादो भुरगो म्हूण ती जाणा आसली. आनी आनाय कृपेन ती वाडली. आनी हाका लागूनच तिचे भुरगे मारिया कृपेन वाडटा तसली अस्तरी जाली. बाबडीनो, जेजू कोण तो नको आसली. हें बी कसलें तें ती नको आसली. बंडल ऑफ पॉसिबिलिटी कोण तो जातलो ती नको आसली. ताणी जेजू सगळें मोग मोयपास दाखयलोच. आमी जाणो शापाय शामाय आसता, आवय बापूय आसता तेन्ना एके आवयचें तापण पडलें जाल्यार धाकट्या भुरग्याचेर ती जाणा कोण आपणाचें लाग करतली पळय ती. ते रोखडीच धांवन आपल्या शापाय शामायच्या कडेन येता. जेजूकूय ताणी मोग दिलो, शापाय शामाय कशी जाची. आयज बाबडीनो, असलीं बियां संवसारान आमकां जायतीं मेळटा. म्हणल्यार भुरगीं जायतीं आसा, थोडीं आमच्या घरांनी आसा. तांचे सगळें आमी दया दाखोवंक गरज. कोण ती एक दीस उतरतली ती आमी नको. पूण त्या वरून अदीक जांकां आमची गरज भुरगीं आसा, जीं गरीब आसा, जांकां घोडये तितली सवलत्यो ना, घोडये तांकां तितलें एटेन्शन कोणाचें मेळना, असल्याय भुरग्यां सगळें आमी दया दाखोवंक गरज. भाग्योन जोकीन आनी भाग्योन आनान असलें केलें. तिणें असलें धाकटें बी सोदून काडलें. जेजू सगळें तांचो मोग मोयपास दाखयलो. आमीय असलीं भुरगीं आसा जाल्यार शापाय शामायच न्हय, पूण हेर दुसरी ह्या भाग्यवंताची देख आमी घेवया. आनी आमचें एटेन्शन वो आमचें इत्सा तांचें सगळें दाखोवन ताका मोग मोयपास दाखोवंक वावरया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार तुका दिलो आसता. आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय तो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवो. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सस्कांच्या सस्कां. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तार आमी तुका दिलो आसता. आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा पण म्हजें तुमचें बलिदान सर करिता त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर. आनी अब्राहमाक आनी ताचे स्वस्तीक बासायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देरवासुया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुंजीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर जाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुजेंच देण्याचो मुकूट. ऋतुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचें मागणें आमचे वसक्तायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या भुंयभोवांत बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो जमो. आमच्या मोहिमेवंत बाबा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सोरींच्या दुता भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोनवरांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हो स्वर्गीय तुका सय सय, सर्वेस्वराची नांवी येता ताका सय. हो स्वर्गीय तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसून वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खेयात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उदकांत देवन बाबाचो गट परगटुया. सोम्या जेजू तुज्या मरण आमी समोर बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप मेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भगेन धर्मदूत आनी सरकाणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळेंक पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार दयाकन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडराची क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदारका कृतीन सर पातकांतले सटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक वडें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणान समयाची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. ही देवाची ही संवसाराचे पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. प्रार्थूया.
सर्वेस्पर आमचे देवा, पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या. तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें. आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी भाग्योन जोकीचे आनी आनाचे विनवणेन आमचे जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्कोर तुमचे सगळें आसूं. सर पवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाना सॉंग U23. Santantuše su forcine, Devo zala natutu so, so mimoso, rasa mohoso, dandor mae, so mimoso, rasa mohoso, dandor mae torutuso, tu shengena nola pori, ana morge curpatori, curpestasta, tori zali, de